तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिनेश परवार बाबा अरे दुसरा आहे कोण ना लोकांनी योग्य तरेचो कौल दिल्लो आसा सत्तरी लोकांनी निलेश निलेश परवार एक बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट जे हांव बहुजन समाजाचो आवाज पयलींच्यान म्हणटा अरे त्या गांवांत मेन म्हणजे कितें आहा की आयज भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी म्हाका निलेश आणि मेन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हे विजय माझो न्हू आमदाराचो न्हू हो विजय प्रत्येक कार्यकर्तो जेणे दीस रात मेहनत करून हे मतदान हाडलेलें आसा गरीबाक आणि देशाचे प्रधानमंत्री जे विचारधारा प्रत्येक घरा कडेन पावपाचो प्रयत्न जो आमच्या कार्यकर्त्यांनी केला तो विजय तो आयज आमचे सगळे हांगा पळय सगळे कार्यकर्ते हे सगळ्यांचो विजय आणि आम्ही जे शब्द दिला लोकांक ते शब्द आमकां 2027च्या इलेक्शना पयलीं पूर्ण करपाक जाय हांवें शब्द दिला हांवें संकल्प घेतला ते आमी पूर्ण करतले आयज तुमी सगळे कडेन वातावरण पळया आनी सत्तरीत वातावरण पळया 10,000 न्हू 12,000 क्रॉस केले न्ही आनी 10,000 वयर नामदेव निवडून आयलो उसगांवान फाटल्या पेक्षा चड आमी इम्प्रूव केले प्रत्येक बुथार आमचे समीक्षा नायक लिडींग आहा इवन आमचे क्रिस्तांव भाव आहा जे आमचे मुस्लीम भाव आहा त्या बुथाचेर बी त्या लोकांनी भोवमतांनी आमचे कॅन्डिडेटाक आयज उसगांव मतदान केल्लें आसा आनी म्हाका अपेक्षा की प्रेमनाथ दळवी बी 10,000 वयर लीड घेवन जिखतलो आनी म्हाजें श्रेय न्हू हांगा सत्तरीची जनता हे सदां हांवें सांगलां की सत्तरीची जनता आनी सत्तरीचो प्रत्येक भाव भयण जो तरणाटो महिला युवा ही तेंची ताकद ही ताकद आमदाराची न्हू हेच लोक ठरयतले की नेतृत्व सत्तरीन कोण करपाक जाय आनी कोण ही फुडें वचपाक जाय आनी आमचें कर्तव्य की हेच भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आनी विजय जो भारतीय जनता पक्षाचो जाल्लो आसा हे आमी जे शब्द दिला लोकांक प्रत्येक कडेन खाची कोपऱ्यांनी वचून मिटींग घेतल्या ते आमी पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो म्हाजें एकूच तुमकां सांगपाचें मिडियाक की आमी जो आमचो कॅम्पेन बी जो आहा आमी जे कॅम्पेन चलयले ते कॅम्पेन आमी बरेपणान आमी चलयले कोणाचें वायट आमी करूं ना वायट दिवपाक आमी दिवचे ना पुलिसाचो वापर सत्तरीन जावचो ना आनी खंयचोय विशय जर आसलो ते लोक सोडयतले आमी पुलिसाक आमचे मदीं हस्तक्षेप करपाक आमी दिवचे ना आनी दिवपाचो ना ह्यान फुडें हांवें परत सांगता मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की आमकां सत्तरीन शांतता आमकां सत्तरीन लोकमत आनी आमचें बरेपण सत्तरीन जें आमकां दवरूंक जाय तें बरें इलेक्शन येतलें वयतलें तेजे नंतर आमी प्रत्येकाच्या घरा वचून वेगळे तरेन लोकमत जें आहा तें सांबाळून दवरपाचो आमी प्रयत्न करूया मिडियाचो बी व्हडलो रोल आहा जाल्यार कितेंय बाण सोडटा एकटो आहा काल कितेंय बाण सोडले हांवें सोडून दिलें तें कोण कितें म्हणटा म्हणून लास्टाक आमकां कांयच वायटपण दवरपाचें ना समाजान एकजूट लोकांक हाडपाचें काम आमकां करपाक जाय हे सगळी सत्तरीची जनता ही जनता ही राजा सत्तरीची जनता जागृत जनता सत्तरीचो युवा हेका खबर आहा आपूण ह्या मनशाक मतदान केल्यार आपले फ्युचर आनी भवित्य खंय वयतले आनी हे हांव हात जोडून आयज सत्तरीची जनतेक नमन करता की सत्तरीची जनतेचो विजय भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी बावटो जो वयर दवरला हे म्हाका एक अभिमानाची गोश्ट आहा आयज हे सादारण विक्ट्री न्हू हे विक्ट्री जे जाल्या ही विक्ट्री लोकांचो विजय आयज हे लोकमत जे दिला आनी जो कौल जे लोकांनी दिला हे आमी केन्नाच विसरूं शकना आमचेर आनी जबाबदारी वाडली की आमकां 2027चे पयलीं आमकां जे शब्द दिला लोकांक जे भुरग्यांक आमी शब्द दिला कार्यकर्ते इतले भुरगे इतले युवा जे उबे आहा हेंच्या खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी हे आमी करपाक म्हूण आमी फुडें चल्ल्या हे लिडर बिडर कांय ना रे आमी सगळे कार्यकर्ते आनी हे सगळी जनता ह्या जनतेची सेवा करपाक आनी एक सांगता तुमकां सगळ्या मिडियाक हांव इलेक्शना खातीर काम करिना भारतीय जनता पार्टीचो कार्यक्रम आमी कशें काम करता आतां हांवें कितें ठरयलां परत एकदां लोकां मदीं वचप
लोकांक आभार व्यक्त करपाक जाय. त्याच बरोबर प्रत्येक मनीस जेन्ना हांवें फोन केला प्रत्येक कार्यकर्त्याक की तेणी कितें आपले विशय आहा ते सांगलेले आसा ते बेगिना बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. नीती ही लोकनीती आसूंक जाय, लोकांक समाधानाची नीती आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता की 70चे जनतेन जें केलां आमी केन्ना विसरूं शकना. असो रिजल्ट आमी केन्नाच पळोवंक ना. आनी हे रिजल्ट जो आयला हो 70ची प्रजाचो रिजल्ट आहा, तेंचो आवाज आहा. तो आवाज मुख्यमंत्री, पार्टीचे अध्यक्ष आनी विधानसभेन पावोवपाचें काम हांव करतलो. म्हाजे लोकांचेर न्याय जावंक जाय, म्हाजे लोकांची सेवा जावंक जाय, ते समाधान आसूंक जाय, तरच हांव समाधान आसतलो. विक्ट्री आयली, लोकांनी दिली विक्ट्री, आमी कांयच केलें ना. लोकांनी जो कौल दिला त्या आदाराचेर आमी फुडें वचपाचो राजकारणान आमचो प्रयत्न आसतलो. हांगा लिडर कोण ना, आमी सगळे सामान्य व्यक्तिमत्व, आमी सगळे एकजूट रावन एका परिवार सारखे 70ची जनता काम करतली आनी एकमेकाक सांबाळपाचें काम आमी करतले. परत एकदां हांव सांगता, पुलिसाचो वापर 70रीन जावचो ना. हे तुमी मिडिया छापा. 70रीन लोक एकत्र येवन आपलो विशय सोडयतले. देवस्थानाचो विशय आसूं, लोक सोडयतले. आनी कसलो विशय, लोक सोडयतले. आमी आमदार बिमदार मदीं पडचे ना आनी लोकांक कितें जाय तें करूं. लोक करतलो, बरो हुशार आहा आमचो लोक. आनी 70रीचो लोक ह्या तरेचो आहा, तांकां बरोबर खबर आहा खंयताय दिशा धरपाक जाय, खंयचो बावटो धरपाक जाय, कशें वळपाक जाय आनी कमळ हेका कशें फुलोवपाचें काम तेणी केल्लें आसा. हांव म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी म्हाजें नेतृत्व देशाचे प्रधानमंत्री जेका हांव खूब मानता मोदीजी, आनी गृहमंत्री आनी पार्टीचे अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी JP नड्डाजी यांचे हांव हात जोडून नमस्कार करता की आमकां संदी दिली लोकांची सेवा करपाक. आनी जी कामां व्हडली कामां उरल्या, हांव तुमकां आतांच आश्वासन दिता ती कामां जातली, सगळे तुमच्या मना सारकें जातलें आनी तुमकां आमी केन्नाच विसरूं शकना. कित्याक तुमी जें केलें